also, he is free. Along with the GMR, he can bring the other car race event also in the state of Goa by his own. We'll support him for this type of event because this is a big event, international event. जेन्ना गोंयांत जाता इट शूड प्राऊड फील आमकां जावपाक जाय कारण अशा पद्दतीचो इव्हेंट फर्स्ट टायम सक्सेसफुली आमी गोंयान ऑर्गनायज केलो. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल आनी नॅशनल बरेच प्लेयर्स आनी पार्टिसिपंट हो पळोवपा खातीर गोंयांत आयलो. म्हाका दिसता एक एक स्टेप आमी ह्या स्पोर्ट्स टुरिजमात आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात प्रोग्रेस करूं शकता. दिस इज एन इनिशियल स्टेप टू ऑर्गनायज द फॉर्म्युला 4. त्या खातीर RPPLन एग्रीमेंट जो सायन केला तो फ्युचर अशा पद्दतीचे स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन म्हणून गोंय मुखार येवपाक. गोंयकारांक कितें फायदो जाता काय म्हणून प्रश्न उद्भवता. ऑपोजिशन सुद्दां हाचेर उलयता जेन्ना अशा तरेचे पहिल्यात पयली दीस इज एन आफ्टर ऑल दीस इज एन टुरिजम डेस्टिनेशन. गोवा इज अ टुरिजम डेस्टिनेशन अँड स्पोर्ट्स वी आर प्रोमोटींग एज अ स्पोर्ट्स टुरिजम. हांगासर येवपी जितके सगळे स्पोर्ट्सा खातीर येता वीच इज डायरेक्टली बेनिफिटींग फॉर द टुरिजम एक्टिविटी. हॉटेल्स बुक जातली, गाडयो बुक जातल्यो. अगेन इट वील बी द इकॉनॉमी अँड रेव्हेन्यू जनरेशन फॉर द स्टेट्स. आनी वेन फर्स्ट स्टेप्स आमी जे म्हणटा की आमी आत्तां केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जो आसा हो लॉंग रन 3 वर्सां खातीर आसा. हांव पळयतालो की म्हाका दिसतालें गोंयकार हितूर कोणूच ना म्हणजे कोण आसा काय म्हणून. म्हाका दिसलें आमचो खुद्द जोशुआ जो आसा पयली इज व्हेरी मच इंट्रस्टेड इन कार रेसींग. हांवें पळयलें म्हाका गोंयकार दोग-तीग जाण मेळ्ळे. इज ऑलरेडी इन फॉर्म्युला 4 अप टू फॉर्म्युला 1. बाय द वे शुभम सांगोडकर इज फ्रॉम म्हापशाकार आमचो. त्यांनी फॉर्म्युला 1 एज अ टीम म्हणून ही हॅज पार्टिसिपेटेड. आमकां गोंयकारांक पार्टिसिपेट जावप म्हणजे अभिमान दिसपाक जाय की शुभम स्वता जेन्ना फॉर्म्युला 1 तो स्वता पार्टिसिपेट जाला. बींग अ एरोनॉटिकल इंजिनियर ही इज वर्किंग इन हिज टीम. म्हणल्या उपरांत अशा पद्दतीन ही जी आमी जाका म्हणटा पळय इट इज अ इकोसिस्टम. आफ्टर ऑल इट इज नॉट जस्ट हांव पळयतालो की इट इज आमकां पळोवपा खातीर दिसता इट इज कार रेसींग दिसता. तांचे जर एक एकट्याची टीम पळयत जाल्यार वीच इज एन 200 लोकांची टीम ताज्या फाटल्यान जे वर्किंग करता. इट इज एन टेक्निकल टीम, परत त्यांची शूटिंग टीम, त्यांची कंट्रोलिंग टीम. इट इज अ बीग इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हाका दिसता इन लॉंग रन अशा पद्दतीच्या ह्या इकोसिस्टमात आमच्या गोंयकार भुरगे हे इंट्रस्ट घेतले ते केन्ना तरी ह्या सगळ्या सिस्टमांतल्यान येतले. आमकां अशा पद्दतीन स्किलिंग जे आहे त्यांच्या खातीर करपाक जाय म्हणून अलॉंग विथ म्हणजे आतां आशिल्ल्या टिमी बरोबर आमचे इन फ्युचर भुरगेय बी हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जातले. आमी सातत्यान म्हणटा टुरिजम सुद्दां आमचे एका दिसान डेव्हलप जावंक ना. इट इज एन इयर्स. ताज्या उपरांत वेगळ्या पद्दतीचे टुरिजम आमी क्रिएट करूंक शकल्या. म्हणून गोंयांतलो बींग अ ग्लोबल डेस्टिनेशन असल्या कारणान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज ट्रायंग फॉर द फॉर्म्युला 1. केन्ना तरी जर तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान म्हटलें जाल्यार इन फ्युचर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कॅन गिव इट टू द गोवा ऑल्सो. सो वी कॅन ऑल्सो ऑर्गनायज द फॉर्म्युला 1 विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तांच्यांनी जर हांगासर इंडियेंत हाडलें आनी आमकां जर फाल्यां सकाळीं आमची कॅपेसिटी आनी कॅपेबिलिटी पळोवन हे जर कर म्हटलें जाल्यार इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. पूण आमी ऑलरेडी आमी जशें म्हणटा की आमी वेलकम करपाक जाय अशा पद्दतीच्या इव्हेंटाक. आनी सक्सेसफुली इव्हेंट RPPLन अखिल रेड्डी यांनी ऑर्गनायज केला. त्या कारण त्याच्या एंटायर टीमीक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू. लोकलांक